तिळारी धरणाचें काम म्हणटा ते म्हयनोभर चालू आसले आणि हालींच ते कंप्लीट जाला, पण एक प्रॉब्लेम येतालो, जे दारां आसली ती दारां जॅम जाल्ली आणि उगडपाक ते त्रास जातले। 3 दीस जाले ही दारां जॅम असल्या कारणान पर्वरी सालेगांव वाठाराक उदकाचो म्हणटा तो सामको उणाव जातालो, नळ सुके पडलेले। आयज 5:30 वरांचेर तांकां ही दारां उक्ती करपाक यश आयलां आणि उदीक म्हणटा ते कानालांतल्यान बार्देसान येवपाक आतां सुरू जाला। पुण्याची टेक्निकल टीम ही त्या सुवातेर आसली, टेक्निकल टिमान फुडाकार घेवन ही दारां जॅम जाल्ली ती ओपन केल्यात आणि खंय तरी आतां पर्वरी सालिगांव ही जी प्लॅटूर जी गांव आसा तेंचे खंय तरी आतां उदकाचे हाल आसात ते आतां खंय तरी कमी जातले अशी आस्त आसा। ह्या बाबत WRD मिनिस्टर ऑफिशियल स्टेटमेंट करतले आणि खंय कशें कितें जालें, कितें त्रास जाले हेज्या बद्दल सगळे सांगतले अशी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।